60व्या गोवा मुक्ती दिनाच्या सगळ्या गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा। फाल्यां आमचो 60वो मुक्ती दिन मोठ्या उत्सवान साजरो जावपाचो आसा आनी आमचे भाग्य म्हणजे भारताचे माननीय राष्ट्रपतीजी फाल्यां आमचे एका गोंयांत येवपाचे आसा आनी तुम्ही पळयलां आसतलें पणजे सगळी स्वागताक सगळी तयार जाल्या। जे काम जाले 10 दीस आमचे सगळे कमिशनर आमचे एमई जेई आमचे वर्कर जवळजवळ 100चे वयर वर्कर जे आमचे दीस रात काम करताले। आता तुम्ही पळयला सिटी सगळी क्लीन जाल्ली आसा आनी पणजेकार एक भाग्य समजता की माननीय मुख्यमंत्र्यान तांकां आमंत्रण दिवन राष्ट्रपती एग्री जाले आनी फाल्यां ते गोंयान पणजेन येता आनी तेंचे स्वागत करपाक आमी सगळे तयार जाल्ले आसा। परत एकदा गोयच्या मुक्ती दिनाक जे कोण वावुरले जे कोणे बलिदान दिले तांकां सगळ्यांक तांकां वंदन करून ही गोयचे ह्या एका मुक्ती दिनाक सगळ्यांक शुभेच्छा। आज पणजी मनपाच्या स्टँडिंग कमिटीची मीटिंग पार पडली, कोणकोणते निर्णय झाले आणि काय डिसिजन झाले त्याच्यात? तसे आज मीटिंग झाली। आज एक 2-4 डिसिजन आम्ही घेतल्या। एक पणजी खातीर आमी 2 स्वीपिंग मशीन घेवपाचें ठरला। जवळजवळ 2 कोटी 40 लाखाचे एक आनी एक धाकटे 1 कोटी 80 लाखाचे हे अंडर 15 फायनान्स आमी घेवपाचें ठरयलां आनी ते कंपनीकूच कोणाक चलोवपाक दिवपाचें कित्याक आमचे कडेन तशें टॅक्नॉलॉजी आनी ते मेंटेन करपाक ते फाल्यां आमी हाडले आनी मेंटेन करपाक खूब ते खर्चीक हे ते जे रोड फ्रॉम दोनापाल टू दिवजा सर्कल जावं आल्तिनो ज्या जाग्यार खूब पालो आनी खूब कचरो जाता त्या जाग्यार रेग्युलर हे रातचे आमची मशिनां आमी घालपाक सोदता। ट्रायल बेसीस आमी जीटीडीसीची पयलीं जी मशिनां जीटीडीसीन 2 मशिनां हाडल्या ती मशिनां आमी पयलीं पळयल्लीं जाल्यार ती आमचे जे एक एग्जाम्पल आमी मिरामार टू दोनापाल रोडाकूच आमचे जवळ 35 कामगार आमचे काम करता पूण आमकां जाय तशें ताचो रिजल्ट मेळना, तें काम जायना। जाल्यार एक मशीन हाडल्या उपरांत रातचे घालत जाल्यार एक डेली जर घालत आनी प्रत्येक वॉर्डान सुद्दां आमी दुसरें मशीन घेता तितून काम जातलें अशें करून आमी लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजीन ही मशिनां घेवपाचें ठरयलां। ही अंडर 15 फायनान्स म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशाचे हेचेर। सेकंड आमी व्हडलें डिसिजन घेतलां की हेच्या फुडें गाडयो ज्यो आसा व्हेकल्स जे आसा जे आमकां 14 व्हेकल्स आसा आमच्या ऑफिसर म्हणजे मेयराक एक आसा, कमिशनराक आसा, मागीर एमई एओ अशी जी कोणाक व्हेकल्स आसा पळय ती फक्त 2च व्हेकल आमची आसतली मेयर आनी कमिशनराक। बाकीचे आमी आमचे जीटीडीसी कडल्यान आमी हायर करपाचें केलां। प्रत्येक डिपार्टमेंटाक 1 अर्टिगा आनी 2 वॅगनर म्हणजे हेजो कॉस्ट असो आसा की वॅगनर आमकां कोट दिला पळय जीटीडीसी 44,000 पर मंथ 44,625 आनी अर्टिगाचो कॉस्ट आसा 55,000 आनी आमकां एक व्हेकलाक कॉस्ट येता म्हणजे ड्रायव्हर आनी व्हेकल हें धरून मेंटेनन्स धरून पर मंथ 83,000 म्हणजे जवळ जवळ आमी हाफ ऑफ द कॉस्टान आमकां हें हायर केल्यार आमकां हें मेळटा म्हणजे आमकां ड्रायव्हर तेंचे मेंटेनन्स तेंची गाडी आमकां आनी हेडेक कांय ना। अशें करून बाकीचे सगळे आमकां आमचे टॅक्निकल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मागीर आमचे स्वाम डिपार्टमेंट अशी डिपार्टमेंट आमचे आसा थंय आमी 2 गाडयो प्रत्येकाक अवेलेबल करपाच्यो केल्या आनी ज्यो गाडयो हे जाल्या त्यो कंडेम करपाच्यो केल्या आनी ऑप्शन करपाचें ठरयलां। हेच्या फुडें आमी परचेस फक्त कितें जाल्यार मेयर आनी हेका कमिशनराकूच, बाकीच्यो गाडयो आमी सगळ्यो हायर करपाच्यो एक व्हडलें डिसिजन घेतलां। मागीर जे गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा तेजे आमी सर्वे करपाक डोर टू डोर सर्वे करपाक टेंडर केल्लें खंयचे कंपनीक जी आमकां आवश्यक जी येवपा खातीर जे आमकां खंयचेच डिपार्टमेंटा कडल्यान आतां आमकां आवश्यक येना अशें एक चॉयस कन्सल्टंटी सर्वीस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून हेंच्यांनी टेंडराक कोट केल्लें आनी ताका टेंडर एवॉर्ड जाला 5 लाखांक। डोर टू डोर सर्वे करून ते आमकां रिपोर्ट दितले। ते जाले मागीर आज आमी सगळी कडेन डस्टबिनां बसयल्या, जवळ जवळ 500 डस्टबिनां आमी प्रोकर करपाचें केलां आनी तितून आज जवळ 100 कडेन आमी डस्टबिनां बसयल्या। स्टेप बाय स्टेप सगळी कडेन पणजे फूल सिटीन जे कितें जातालें एक एग्जाम्पल चर्च केलाच कडेन ट्युरिस्ट येताले कितें उदक पिलें जावं कितें तांकां बाटल्यो उडोवपाक जावं आनी खंय हें करपाक तांकां जागो मेळनासलो तो म्हणजे खंयच्या खंय ते उडोवन वताले ते तेंच्या खातीर आमी डस्टबिनां आतां सगळी कडेन लायल्या। 500 आमी हें करपाचें आसा। आज जवळ जवळ 100 आमी इन्स्टॉल केल्ली आसा
म्हणल्यार ते पणजे 18 रोड म्हणजे आमी सगळे लोकेशन आयडेंटिफाय केल्या. मागीर आमी सेवेज डिपार्टमेंटाक अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट हेच्या प्रमाणे सफाई मित्र सुरक्षा चॅलेंज म्हणजे आता सेवेच्या जी चेंबरां ओव्हरफ्लो जाता पळय तेंचे कडेन मनशाक मॅन्युअली काम करचें पडटा. म्हणजे एक हायड्रोवॅक व्हेकल म्हणून तेजो कॉस्ट जवळ 50 ते 60 लाख जाता आणि एक रोडिंग मशिनरी म्हणजे एक पायप ते घालून ते हें करता पळय ती एक ऑटोमॅटीक हेचेर तेका जवळ 9 लाख पडटा. ही आमी घेवपाची केल्या आणि ही अंडर 15 फायनान्स आसतली. मशिनरी आमी घेतले आणि आमी टायम टू टायम आमी हांकां दितले म्हणजे PWD सेवेज डिपार्टमेंटाक हें काम करपाक. म्हणजे खंयच्यो आतां तुमी पळयला पणजेन सदांच तुका हांगा ओव्हरफ्लो जाता चेंबरां तेंची पावसान चडश्यो खूब कंप्लेनी येता ओव्हरफ्लो जाता. म्हणजे अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटा हेच्या प्रमाणे आमी तांकां प्रोकर करून दितले आणि ही मशिनरी हे आमचे कडेन आसतले पण तांकां टायम टू टायम आमी हें करतले. ही सगळी आतां मेन डिसिजन हेका जाल्ली आसा आमची स्टँडींग कमिटी.